न्यूकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. गोंयच्या दर्यादेगेर वाठारांत जावपी बेकायदेशीर घडणुकांचेर सरकाराची कारवाय. अडफड्या रिसॉर्टा फाटलो दोंगर आनी झाडां कापिल्ल्याचेर FIR नोंद. आयज 1 मे संवसारीक कामगार दीस. अकुशळ कामगारांच्या किमान वेतनात वाड करपाची तशेंच खणकाम परत सुरू जाय मेरेन खण वेवसायांचेर अवलंबून आशिल्ल्यांक थाकाय दिवपाची ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीची मागणी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. हडफड्या पंचतारांकीत रिसॉर्टाच्या फाटलो दोंगर आनी झाडां कापिल्ल्याची तक्रार येयल्या उपरांत TCP मंत्री विश्वजीत राणेन पळोवणी करपाचे आदेश दिल्ल्यान सरकारान दर्यादेगेच्या वाठारांतल्या बेकायदेशीर घडणुकांचेर कडक कारवाय चालू केल्या. हाका परवानगी दिवपी PDAच्या अधिकाऱ्यांचेर गुन्हो दाखल केला. पळयात. उत्तर गोंयांतल्या उपरांत संरक्षकांनी हडफड्या हॉटेल पार्क रेगिसाच्या बांदकामाच्या जाग्याची पळोवणी केली. तांचे पळोवणे वेळार कसलीच परवानगी नासतना मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापिल्ल्याचे नदरेक येयले. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कळंगूटचो काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबो NGPDAचो अध्यक्ष आनी मंत्री आसतना ह्या हॉटेलांत सगळीं झाडां आनी दोंगर कापून जमीन सपाट केल्ली. गोवा प्रिझर्वेशन ऑफ ट्रीज ॲक्ट 1984च्या कलम 8 अंतर्गत हे कांड जाला देखून हो गंभीर गुन्हो म्हूण नोंद जाता. ह्या कायद्या प्रमाण दोंगरावयल्या पोरण्या झाडांकय कातरपाची परवानगी दिवपाक मेळना. तपासणे उपरांत विश्वजितान सांगले. गोवा वृक्ष संरक्षण कायदो 1984च्या कलम 8चे उल्लंघन केल्ल्या बद्दल गुन्हो दाखल. TCP कायद्याचे लेगीत उल्लंघन. कलम 17A चे उल्लंघन केल्ल्या बद्दल PDA अधिकारी आनी कंपनी विरोधात FIR नोंदयतले. PDA आनी TCP विभागात गंभीर त्रुटी आसा अशें सांगपी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर जातले हाची हांव खात्री करून घेतलो. गोवा फाउंडेशनान दाखल केल्ल्या खटल्यात खरें कितें आसा ते न्यायालया मुखार मांडटले हाची खात्री सरकार प्रतिज्ञापत्रांत करतलो अशें विश्वजितान सांगून असलेल्या तरेच्या उल्लंघनान ह्यान फुडें खपोवन घेवचो ना अशी शिटकावणी विश्वजितान दिली. कायदो तांकां माल पडटलो अशी शिटकावणी विश्वजितान भूंयमाफियांक दिली. सगळे TCP कायद्या प्रमाण आमी भूमाफियाची दादागिरी खपोवन घेवचे ना अशें विश्वजितान ट्वीट करून सांगले. GOA365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. बोट दिल्यार हात घेता अशी परिस्थिती मयेच्या खण येरादारींची जाल्या. ह्या प्रकारा बाबतींत मयेच्या थळाव्यांनी तक्रार केल्या पूण ताचो कांयच फायदो जावंक ना. त्या उपरांत ते न्यायालयांत गेले आनी तांकां कांय आदेश मेळ्ळे पूण आतां ताचें पालन जायना. पळयात. थळाव्यांनी खण येरादारी बंद करून ट्रक ड्रायव्हरां कडल्यान जावपी आदेशांचें उल्लंघन परत एकदा अधिकाऱ्यांच्या नदरेक हाडून दिलें. अधिकाऱ्यांनी ठरयिल्ले आदेश खुट्याक लावन मर्यादे भायर खण येरादारी चालूच आनी थारायिल्ल्यो मार्ग सोडून दुसऱ्याच मार्गावयल्यान ट्रक व्हरतात असो थळाव्यांचो आरोप आसा. गाडी पुढे पंचनामा कोण पंच रावता तो कोण रावता ड्रायव्हर असलो गाडी काडपाक लायला कितें काडूंक लायला त्या ड्रायव्हरान काडला हांव पळयला हे ड्रायव्हर पयलें गाडी कित्याक ड्रायव्हर आहा काडला पळय तो गाडये कडेन उबो आहा अरे गाडी हांगाची आय विटनेस घातल्यार पंचनामा केला तो आय विटनेस कोणाक घातला. खण आनी भूविज्ञान संचालनालयान निमणो ट्रक सांजेच्या 6 पयलीं लोड करपाचो आदेश दिल्लो. मात मया गांवकार वाड्यार थळाव्यांनी ट्रक थांबोवन लोडिंग स्लीप तपासल्यार ट्रक सांजेच्या 7:15 भरिल्ल्याचें दिसून आयलें अशें थळाव्यांनी सांगलें. सांजे 6 उपरांत खंयच्याच गाडयेक परवानगी ना. स्लिपीत शिरगांव प्लांट बिचोले,
जंक्शन कारापूर, जंक्शन साखळे नावेले, सुल्ला DBB, तिशे जेटी ह्या मार्गाचोय उल्लेख केला. मया बेकायदेशीर खण वेवसाय जाता ताचो होच पुरावो. गोवा 365 खातीर बिचोलच्यान महेश गोवेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 1 मे हो कामगार दीस म्हणून वळखतात. ह्या दिसा अकुशळ कामगाराच्या किमान वेतनात वाड करची आनी खणकाम परत सुरू जाय मेरेन खण वेवसायाचेर अवलंबून आशिल्ल्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीन केल्या. सरकारान वाडट्या म्हारगायेचेर नियंत्रण दवरचें अशी मागणी संघटनेन केल्या. पळयात. मे दिसाच्या निमतान कामगारांनी आझाद मैदानाचेर जाहीर मेळावो घेतलो. कामगार वर्गाच्या दुख्खाचेर कॉम्रेड्स उलयले आनी तांच्यो समस्या सोडोवपाची मागणी केली. आयटक पगार वाड, खणकाम परत सुरू करचें आनी कंत्राटी कामगारांक नियमीत करचें ह्या सयत कामगार वर्गा कडेन संबंदीत मागण्यांची मांडावळ तयार केल्या. ही मागण्यांची मांडावळ मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांकां दितले, तांच्यांनी सांगलें. आयकात. गोंयांत जी मिनिमम वेज आसा 307 रुपया, ती मिनिमम वेज वाडोवन 768 रुपीज अनस्किल्ड कॅटेगरीक करपाक जाय. कित्या खातीर तर दिल्ली, केरळ ह्या सारक्या प्रांतांनी राज्यांनी मिनिमम वाडयल्ली आसा. गोंयांत मायनींग जें आसा तें मायनींग सरकारान ताबडतोब चालू करपाक जाय आनी जो पर्यंत मायनींग चालू जायना तो पर्यंत जे मायनींग क्षेत्रांत काम करपी कामगार आसात, जे बेकार आसात, तांकां सरकारान 15,000 म्हयन्याक रिटेन्शन अलावन्स दिवपाक जाय. प्री प्रायमरी हेल्पर्स आसा तांकां खूब कमी पगार आसा, ताचो पगार सरकारान वाडोवपाक जाय. जे फेरीबोटीचेर काम करपी कामगार आसा तांकां 34 म्हयन्याचो ओवरटायम वेजीस दिवंक ना. तो 34 म्हयन्याचो ओवरटायम वेजीस सरकारान ताबडतोब फारीक करपाक जाय. तशेंच जे PWD सोसायटीन वर्सांच्या वर्सां जे कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांचेर पद्दतीन काम करता ते सगळ्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक सरकारान परमनंट नोकरी दिवपाक जाय आनी जो म्हणसर तांकां परमनंट नोकरी दिना इन ऑल्टरनेट सरकारान तांकां समान वेतन समान काम ह्या प्रिंसिपलाचेर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क धरून इक्वल पगार दिवचो हो आमचो एक ठराव आसा जो म्हारगायेचेर आसा. कित्याक म्हारगाय ही सगळ्यांक लागता, सर्वसामान्य जनतेक लागता, कामगार वर्गाक लागता आनी सरकारान ताबडतोब म्हारगायेचेर नियंत्रण हाडपाक जाय. आतां म्हारगाय कशें नियंत्रीत करतले? जो सरकार सेंट्रल एक्सायज टॅक्स पेट्रोलाचेर, डिझलाचेर आनी LPG सिलिंडराचेर घातला तो टॅक्स सरकारान ताबडतोब फाटीं घेवपाक जाय आनी मागीर स्टेटींक सांगपाक जाय की तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आमी वेट कमी केल्लो आसा, तुमी कमी करा. आपने इस दुनिया को बनाया है, आपने मकान बनाए हैं, सड़क बनाई है, रेलवे बनाई है, हवाई जहाज बनाया है, जो भी कुछ है वो सब आपने बनाया है. आपने औजारों को ठीक भी किया है, उनकी तरक्की की है. मगर आजकल विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया जा रहा है. वास्तव में हो रहा है सबका साथ, सब में घृणा का विकास और सबको अंधविश्वास से जीतना, ये काम हो रहा है. पुढे आम्ही वर्षा आणि समाजान विकास हाडया, संवसारान शांती हाडया आणि ज्या सध्या रशिया युक्रेन जे युद्ध चल्ला या युद्धाक तेल घालूंक लागल्यात, फंड मारूंक लागल्यात. अमेरिका आणि नेटो शस्त्रां धाडूंक लागल्यात युक्रेनाक. झूज, फाईट अँड पेरिश. दॅट इज द फिलॉसॉफी ऑफ USA. अमेरिका साम्राज्यवाद्यांचो आणि नेटो साम्राज्यवाद्यांचो ते कालूच एक मोठ्या राष्ट्रान खूब शस्त्रां धाडल्यात युक्रेनाक. सो अशें आसता, लेट अस बी व्हेरी क्लियर, ह्यो जे युद्ध चल्ला रशिया युक्रेन
ते आम्ही मजा पळयत रावपाची ना, पण ह्या मेडेच्या व्यासपीठा वयल्यान हांव उलो मारता, द वॉर बिटवीन रशिया अँड युक्रेन मस्ट स्टॉप. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक रावतात आणि एकमेकांच्या धार्मीक सण एकचारान मनयतात. शिओलीम आयटीयूसी चॅपलांत एक वेगळीच परंपरा आसा. जंय कोण नवी व्हंकल जावपाची आसा तिका चॅपलाच्या मुखार आशिल्ल्या अवर लेडी ऑफ फातिमाच्या मुर्तेक मुकुट घालपाची संद मेळटा. ह्या वर्सा जावपाची व्हंकल स्टेफनी पयाक हो मुर्तेक मुकुट घालपाचो मान मेळ्ळा. गांवसावाडो शिवोले हांगा अवर लेडी ऑफ फातिमाच्या मुर्तेक मुकुट घालपाची परंपरा दर वर्सा जाता. परंपरे प्रमाण 1 मे उपरांत काजार जावपी पयली चली काजाराचो गावन घालून मुर्तेक मुकुट घालता. व्हंकल निसणेर चडून आनी विधीपूर्वक मुर्तेक धव्या गुलाबाचो मुकुट घालता. ती देवल्या उपरांत थंय जमिल्लो लोक चॅपेलांत वयता आनी मीस जाता. ही प्रथा 8 डिसेंबर 1943 ह्या दिसा फादर लाजारस आंद्रादेन सुरू केल्ली, जो त्या वेळार मायडिड्यूस चॅपेलाचो प्रिस्ट आसलो. I feel very blessed and honored today that I got the opportunity to crown Mother Mary. As a child, I would always see many bride-to-be girls crowning Mother Mary, and someday I wish that I also could get the opportunity to do so and seek Mother Mary's blessing. Pray for His Mother Mary. देवाच्या पुत्राच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुज्जीवनावरवी उच्चपला विकुशवेदी कळंकवाल मरेदाची मायेदेशी शास्त्राच्या जीविताचो संतोष सोडून आमका पावर आम्ही तिच्या लागीं मागता. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामुलकार. काल नावेलीच्या मांडोपा गांवच्या थळाव्यांनी शनिदेवाची अमास व्हडा दबाज्यान मनयली. हजारांनी लोकांनी ह्या वेळार उपस्थित रावन देवाचो आशिर्वाद घेतलो. ह्या शनी उमाशेच्या निमतान सकाळी देवाक तेलाचो अभिषेक केलो. उपरांत आरती आनी तीर्थ प्रसाद जालो. हजारांनी लोकांनी शनिदेवाक फुलां, तेल आनी नाल अर्पण केलो आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन महाप्रसादाचोय लाव घेतलो. सांज वेळार आरती आनी भजनांचो कार्यक्रम जालो. ह्या उमाशेचे खाशेलेपण म्हणजे रातचे सारके 12 वरांचेर शनिदेवाक खाशेलो अभिषेक घालतात, अशी माहिती पुरयत सतीशान दिली. आयकात.
सगळ्यांना नमस्कार. आजचे दिवस आमचे शनी देवळांचे शनी अमावस्याचे उत्सव म्हणटा आम्ही आज सकाळीपासून आतापर्यंत साजरे केल्ले आसा. सकाळी 6 वरांचेर यजमानाकडून अभिषेक जाले, मागीर आरती व तीर्थप्रसाद, तसेच दनपारचे 12:30 महाआरती व मागीर अन्नप्रसाद यजमाना कडल्यान सादर केल्ले आसा. तसेच आता सांजे 6:30 वरांचेर परत आरती व तीर्थप्रसाद जाली व तेजे पयलीं भजनाची सेवा आजचे आमी सादर केल्ले आसा. तसेच आजचे यजमान गोपाल पुखराज प्रजापती म्हणून तसेच तेणी आजच्या दिवसात सगळे देवळांचे जे काही उत्सवाचे जे काही खर्च आसा तेणी घातिल्ले आसा. तसेच आज दिवस कमी एक 2-2.5 ते 3,000 लोक आजचे दिवस आमचे उत्सवान देवाचे दर्शन घेऊन प्रसाद घेतलेले आसा. तसेच आजचे दिवस आमचे आणि एक विशेष कार्यक्रम आसा. आज रात्री 12 वरांचेर ते देवाक शनी देवाक विशेष अभिषेक म्हणटा तो आमची जाता. विशेष म्हणटा तो अमावस्येचे निमित्त आमचे प्रत्येक अमावस्येक रात्री 12 वरांचेर आमी शनिदेवाक अभिषेक करता. आमचे देवळाचे ट्रस्टी सगळे मिळून उत्सव म्हणटा अशी आमी सादर केल्ले आसा. गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 2 वर्सांच्या कोरोनाच्या महामारी उपरांत गोंयचे फामाद आंब्याचे फेस्त अंदू खोर्ले वाठारांत 8 मेक जातले. ह्या वेळार लोकांक वेगवेगळ्यो कला शिकपाक मेळटल्यो आनी त्या भायर मनरिजवणेच्यो कार्यावळी लेगीत आसतल्यो. फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारी खातीर सगळेच बंद आशिल्ले. आतां परत हळूहळू कार्यावळीक सुरवात जाल्या. अंदू आंब्याचें फेस्त आयतारा 8 मेक व्हडा उमेदीन खोर्ले जातले. ह्या निमतान वेगवेगळ्या आंब्याची वळख आनी ते भायर वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी आसतल्यो. ह्या निमतान लोकांक आपली स्टॉलां घालपाची संद मेळटली. आयकात. The next festival is called the Ambiaja Fest. It's going to be the Golden Jubilee Festival. It's the 50th festival of ours, which is the People's Festival, 50. So it's a big moment because it's a huge challenge to do festivals with no money, no sponsors, no chief guests. It's a challenge, but it's amazing that we as Goans have managed to do this. Now, after 50th festival, we now, because of COVID and other issues, have got to take a different direction. As Prakash Rao has said, from now onwards, all our festival will be inclusive. When I say inclusive, it's not just Hindus, Catholics and Muslims. We have to worry now about the disabled. We have to think about the blind, the sick, the old, everyone. So this next festival is going to be totally inclusive festival and perhaps the only one in the whole of India. Listen to my words. People's festival, including everybody. We have to, and we've chosen venues from now onwards, which will be easily accessible for everyone. The toilets have to be ready. I'm just giving you an idea. So it's not just a simple Ambiaja fest. As you know, our fest have got no sponsors, no chief guests, no alcohol. We try not to have plastic. No competition, no prizes, but please expect lots of surprises. And when we say different level community, we're not just bringing them as trophies and keeping them. No, they are going to be singing, they're going to be dancing, they're going to be performing, they're going to be doing things. So when you all come there, we are trying our best to make sure they do not feel left out. And we, as able-bodied, have to be getting them in now when we say inclusive. So that's one part of the festival. There's 70 varieties of mango in Goa. And our older people knew the names. It was easy. Santanton, Bishop, all the names used to come out. I think now there are about only 40 in existence. So one might be in Benali, one might be in Kankana, we're not sure. And no more than 4 or 5 are we eating today. So if you ask most Goans, what's the name of the mangoes? Mankura. Then they'll say Maldives. And then probably another one, and that's it. We don't even know the names. So we are being reduced to about 5-6 mangoes. And the time is coming up soon if we don't wake up. 15 years from now, even these mangoes won't be there, which are the Mankuras. And the reason I'm saying they might not be around because while we are doing research for this festival, we are going around and we can see incoming mangoes
called Nilam, I don't know, Amrapali, and all sorts of names are coming in, but we have stopped growing our own mangoes. So not long to go, 15 years, whatever mangoes today we are eating have been grown by our ancestors. We are the generation that are going to fail the next generation of people because we have stopped growing our mangoes. So it is going to go extinct. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. गोवा हॉकी सब ज्युनियर दादल्यांच्या गटा अंतर्गत 12व्या हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सर्तीचें आयोजन करपाचें आसा. ही सर्त 4 मेच्यान सुरवात जातली, ती 15 मेक सोंपतली. हो महासंघ पयलेच खेपे राष्ट्रीय पावंड्या सर्तीचें आयोजन करता. ह्या सर्तीत गोंया सयत 29 राज्य वांटेकार जातले. ह्या सर्तीचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत करतलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी गोंयांतले 6 ऑलिम्पियनांचो भोवमान जातलो. आयोजक गोवा हॉकीत 18 खेळगडे, एक प्रशिक्षक आणि एक व्यवस्थापक, ह्या शिवाय तांत्रिक संघ आणि पंचा सयत 20 कर्मचाऱ्यांचो संघ आसतलो. संस्थेन ह्या पयलीं सब ज्युनियर, ज्युनियर, ज्येष्ठ पुरुष आणि बायलां अशा 3 प्रकारांनी दर वर्सा राज्य चॅम्पियनशीप आयोजित केल्या. अध्यक्ष झेवियर मार्कुस हाणें पुराय माहिती दिल्या. 12th junior, sub-junior hockey nationals to be held in Goa from the 4th to the 15th. I, being a Goan, and all the Goans should be very proud that hockey junior nationals are going to be held in Goa for the first time. There will be 29 teams from all over India participating in this tournament. It was a big task to accommodate nearly about 700 players who will be coming here to participate in this tournament. And we'll be seeing young talent which will be the future of India. That is the under 17 boys who will be participating here. Felicitating about 7 Olympians, ex-Olympians who are Goans. As we know, in the 1980s, it was the Goans who brought laurels to hockey in the field of Olympic hockey as well as World Cup and other events. So the 9 Olympians we will be felicitating at the hands of Honorable Chief Minister on the 4th of May. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. फाटल्या सप्तकात राज्यात पावसान धुमाकूळ घातल्या उपरांत आता 1 ते 5 मे मेरेन हवामान सुकें उरतलें असो अदमास आसा. जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. पळयात. राज्यात शेनवारा हवामान सुकें आसलें आनी हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 5 मे मेरेन तें सुकें उरतलें. जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. उपरांत 3 दिसांनी तें 1 ते 2 डिग्रीन वाडूं येता. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 1 ते 5 मेरेन राज्यांत सुकें, चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.